येवकार तुमकां डेट विथ कॅन्डिडेट ह्या कार्यावळीत आणि आज आमी आसा मया मतदारसंघात आणि आमच्या वांगडा आसा इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट मिलिंद पिळगांवकर. तांचो प्रचार कसो जाल्ला, तांकां कितें प्रतिसाद मेळटा तो आमी तांकां विचारया. सर वेलकम तुमकां. सर तुमचे कॅम्पेन कशी चल्ला, तुमकां कसो लोकांचो प्रतिसाद मेळटा? आमची कॅम्पेन एकदम सुरळीत आणि बरे भशेन चल्ल्या. आमी जरी इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट जरी असले जाल्यार आमकां एक सद्या दिसून येता की 7 पंचायतीच्या लोकांनी ऑलरेडी डिसायड केल्लें आसा की ज्या गेली 15 वर्सां आतां तुमी जर दोनूय कॅन्डिडेट पळयले भाजपाचे आनी मोगोचे जाल्यार हेंचेन खंय ना खंय तरी सत्तेन भाग आसलो. मोगोचो कॅन्डिडेट 5 वर्सां ऑलरेडी ह्या मतदारसंघाचो आमदार आसलो. जो भाजपान कॅन्डिडेट दिला हो आपूण जरी आमदार जरी नासलो तरी आपल्या भावाच्या आमदारकीच्या रुपान हो सत्तेन आसलो. सो तेंचें काम हे लोकांनी पळयलां आसा. जनता सामकी जाणा की तेंच्यांनी कितें केलां. सो तेका लागून जनता सद्या अशी जाल्या की सगळ्यांनी एक डिसायड केल्लें आसा की मये मतदारसंघान फुडें 5 वर्सां एटलिस्ट एक असो आमदार मेळपाक जायो जो कार्यक्षम आसतलो, मतदारसंघाक फुडें घेवन वयतलो, लोकांची कामां जी आसा पळय ती करतलो आनी आमदार जो आसा हो लेजिस्लेचर करतलो, कायदे करतलो. आमदार हो पंच जावन भोंवचो ना. आमचे 15 वर्साचें राजकारण जर पळयलें जाल्यार आमच्या आमदारांनी पंचाचें काम केल्लें आसा. आमदारकीचें काम कांयच करूंक ना. आमदारकीचें काम करूंक ना कित्याक तर रस्ते हे पेवर्स घालप, खळयो उसपाप, फ्लड लायट्स बारीकश्यो लायटी घालप हें सगळें पंच करूं शकता. आनी हें सगळें आमदारांनी वचून वचून नाल फोडून केल्लेलें आसा. तुमी आतां ज्या भागान भोंवता पळयला थंय चडसो मायनींग डिपेंडंटांचो इश्यू आसा तो तुमी कसो रिजॉल्व करता? मायनींग डिपेंडन्साचो इश्यू जो आसा हो मायनींग म्हणजे एक्चुली मायनींग डिपेंडंटाचो इश्यूज अशें हांव म्हणूं शकना. मायनींग इश्यू आतां पळया की ज्या दिसा सुप्रीम कोर्टान मायनींग जी बंद जाली तेज्या उपरांत आतां गेली 9 वर्सां मायन ही सगळी बंद आसा. आमचे जे मायनींगचे डिपेंडंट म्हणजे ट्रक ओनर्स आसा, तुजे ड्रायव्हर्स आसा, क्लिनर्स आसा, जे पंक्चर काडपी आसा, बार रेस्टॉरंटवाले आसा, भुसारी ग्रॉसरीवाले आसात, ह्या सगळ्यांक त्रास जाल्लो आसा. आनी तितूंतल्या तितून आमचे जे मायनींगचेर कामाक आसतात भुरगे हेंकां तर सगळ्यान परस जे आमचे मायनींग वर्कर जे आसा हेंचेरूय सामकी टांगती तलवार अशी येयल्लेली आसा. सद्याच्या परिस्थितीन जर तांकां काम ना जाल्यार तांकां अर्दो पगार थोड्यो कंपनी दिता, थोड्या कंपनीक तांकां काडूनय उडयल्ले आसा आनी ज्या दिसा तांकां काम आसा त्याच म्हयन्याक तांकां पगार फूल मेळटा. असल्या परिस्थितीन तांकां कळना की बाबा आपलें फ्युचर कितें. आतां सद्याच्या परिस्थितीन आमचे कडेन जें सोल्युशन आमकां दिसता तें आमी तुमकां आतां सांगता. सुप्रीम कोर्टान सांगलां की कॉर्पोरेशन करा, मायनींग डंप जे आसा पळय हे डंप हालया. सरकारान सांगलां तेंचे कडेन जे मायनींग डंप आसा ते जर हालोवपाक सुरू केले जाल्यार कमीच कमी फुडलीं 5 ते 7 वर्सां मायन चलोवं शकता. इमॅजीन करा की 5 ते 7 वर्सां जर आमकां टायम मेळटा आनी मायन जर चालू जाता म्हणजे कितें जातलें की ट्रक ओनर जे आसा पळय हेंचे ट्रक चालू जातले, ड्रायव्हरांक काम लागतलें, पंक्चर काडपी मॅकानीक आसा, स्पॅर पार्ट्सवाले दुकान आसा, हॉटेलां आसा मायनींगची ही चलपाक लागतली. ही जर आमकां खबर आसा की बाबा 5 ते 7 वर्सांत आसा कोणूच जो ट्रक ओनर आसा हो नेवो ट्रक काडचो ना. ताका जेन्ना खबर आसा की आपल्या कडेन 5 वर्सांत आसा तो आसा तोच ट्रक रिपेर करून चलयतलो आनी कितें तरी आपलो सांबाळ करतलो. तितूंतल्या तितूर तेन्ना 5 वर्सांच्या उपरांत ताका खबर आसा बंद जातली तो आनी कसलो तरी वेवसाय किंवा धंदो करपाक प्रयत्न करतलो. त्या 5 वर्सान आमी ह्या मतदारसंघान एटलिस्ट एक तरी इंडस्ट्री हाडून आमचे 1000-2000 भुरग्यांक कामाक जर लायले जाल्यार तो प्रेशर जो मायनीचेर आहा तो कमी जातलो. दुसरें आतां जे मायन वर्कर आसात जेंच्यांनी आतां हांगा समजा आतां जे रिटायरमेंटाक पावल्या, जेंची 4-5 वर्सां उरल्या रिटायरमेंटाक तांकां प्रॉब्लेम जावचो ना. 5 वर्सां जर कॉर्पोरेशन करून जर डंप हालयलो जाल्यार तांकां सॅलरी तेंची मेळटली, तेंचे बेनिफीट आसा पळय मायन डिपेंडंटांचे ते मेळटले. पूण जे लोक हालींच लागल्या, एक 15 वर्सां पयलीं लागल्या, 20 वर्सां पयलीं लागल्या आनी तेंचे कडेन तुमची एक समजा 20 वर्सां फुडलीं उरल्या कामाची आनी ते ऑलरेडी मिडल एजीर येयल्ले आसा,
40 वर्सां जेची जाल्या तो आतां जॉब खंय सोदतलो. पूण सगळ्यान परस प्रॉब्लेम त्या लोकांचो आसा आनी तेजें सोल्युशन जें आसा हें आमचे कडेन अशें आसा की विधानसभेन आमी अशें मांडपाक जाय. आतां पळया तुमी 9 वर्सां जालीं मायन बंद आसा. मायन बंद आसून मायनीचो रेविन्यू गव्हर्मेंटाक कांयच येयना ट्रेजरीन. आनी म्हणजे टॅक्स आतां मायन जेन्ना डंप आसता पळय किंवा मायन माल जेन्ना एक्सपोर्ट करता तेन्ना थंयसर गव्हर्मेंटाक टॅक्स मेळटा आनी हो जो टॅक्स आसा पळय हो गव्हर्मेंटाच्या ट्रेजरीन वयता. आतां 9 वर्सां हो वचोंक ना तरी पूण गोंया राज्याचो जो बजेट आसा हो 21,000 कोटी आसा. म्हणजे मायनी खातीर तसो गोंया राज्याक व्हडलोसो त्रास जावंक ना इन टर्म्स ऑफ बजेट. बजेट हें वाडत गेलां. म्हणजे समज जर आमचो डंप चालू जालो डंपाचो जो टॅक्स येतलो फुडलो तो असो डिबेट करपाक जाय विधानसभेन की एक एस्क्रो अकावंट ओपन करपाक जाय मायन डिपेंडंट एस्क्रो अकावंट आनी जो रेविन्यू येतलो ह्या डंपाचो फुडल्या 5 ते 7 वर्सांचो तो सगळो रेविन्यू टॅक्स कलेक्शन म्हणटा हांव तो गव्हर्मेंट ट्रेजरीन ना वयता तो त्या एस्क्रो अकावंटान वचपाक जाय. त्या एस्क्रो अकावंटान तो पयसो तसोच उरपाक जाय आनी जेन्ना हो डंप हालोवन मायन बंद जातली तेन्ना फुडलेले जे स्टाफ उरल्या आनी तेंचे जर पेन्शनाचो जर प्रॉब्लेम येता त्या एस्क्रो अकावंटांतल्यान जर पेमेंट काडून दिलो जाल्यार खंयचोच मायन वर्कर जो आसा हो त्रासानूय पडचो ना आनी ताका आपलें फ्युचर एक बरें आसा हें दिसतलें आनी हें ताका सोल्युशन आसा. सी कशें आसा खूब जाणांक लोक विचारता की कितें करप आनी कितें ना. प्रॉब्लेम कसो जाता की ना आपूण कितें तरी वयतलो सरकारा कडेन वचोन कितें तरी पॅकेज हाडटलो. कितें तरी पॅकेज हाडून हें जावपाचें ना. हें जर करतलो तेजो सोल्युशन जर काडटलो जाल्यार आमकां हो सोल्युशन काडचो पडटलो की डिबेट करून विधानसभेन एक असो अकावंट ओपन करून तेजो टॅक्स सगळो आसा तो थंय वचोन ट्रेजरी ना वयता. सरकाराक हितूर कांयच फरक पडचो ना. विथावट मायनींग रेविन्यू सरकार चल्ला 9 वर्सां फुडेंय चलतलो. पूण जे मायनींग डिपेंडंट आसा हे फक्त आनी फक्त मायनीचेरूच डिपेंड आसा. सो तांकां अशा परिस्थितीचेर आमी जर हाडलें आनी हें जर सोल्युशन केलें जाल्यार म्हाज्या हिशोबान 100% तांकां आश्वस्त जातले ते की आपलें कितें तरी फ्युचर हें बरें आसा. इंडिपेंडंट कॅन्डिडेटाक तुमी कित्याक सपोर्ट करता? इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आमी सपोर्ट करता ह्याच कारणाक लागून कारण हो जो कॅन्डिडेट आसा हो खरोच बरो आसा आनी मये मतदारसंघाचो विकास करण्या सारको आसा. असो कॅन्डिडेट आमकां आजून एकूय गावूंक ना. आयज कितलींशींच वर्सां जालीं आयज मये मतदारसंघ आमचो थंयच पडत रावल्लो आसा. एक कोणाकूच खंयचेच एक संस्थेक कोणें हेल्प करिना खंयच्या महिलांक कोणाक हेल्प करूंक ना. कसलीच जी कितें सोयी ज्यो जायो आमकां त्यो आयज आमच्या मये मतदारसंघाक कित्याच जाल्लें ना. म्हणून आयज आमी आपूण म्हणून सांगलां आमी आमच्या मिलिंद पिळगांवकाराक की तूं अपक्ष फॉर्म भर आमी सगळी जनता तुज्या फाटल्यान आसा म्हणून. खरें सांगलें तर डेवलॉपमेंट कांयच ना. एक आमकां सपोज एक कोण सीक जालो जाल्यार आमचें जें हेल्थ आसा बिचोले थंय कांयच फेसिलिटी ना. गेलो जाल्यार झर झर करून सगळे कडेन म्हापसा व्हर म्हणटा म्हापसासून बांबोळे व्हर म्हणटा अशें खंय ना खंय पावता म्हणसर पेशंट काबार जाता कसलीच. फेरीबोटीक आमी पणजे वचोंक गेलीं खंय तरी आमकां धांक मिटींग आसा. आमी महिला वर्ग म्हटल्या उपरांत खंय तरी भायर भितर सरता आसतना आमकां उशीर जाता. थंय गेलो काय आमकां 2-2 वरां लायनीक रावचें पडटा कारण फेरी सेवा ना सारकी. थंय आमी उरता. परत कसलोच आमकां आतां आयज आमची कितली आमच्या मये मतदारसंघाक बेकारी वाडलेली आसा. खंयच भुरग्यांक आमच्या सर्वीस ना. आयज आमच्या वाळपय सारकिल्ल्या 70 सारकिल्ल्याक पळोवपाचें आयज कितले थंय जॉब आमच्या बाबान कितलेशेच केले आसात. तसो विकास आमकां आयज मयान जावो मये मतदारसंघाक जावो. आयज मया म्हटल्या उपरांत कोणूच रिस्पेक्ट दिना कारण येयल्लो जो MLA आसा तो कांयच करिना. फक्त जी आपली स्वताची जी कितें कामां आसा ती करता आनी फाटीं सरता. लोकांचेर कोणूच हें दवरिना बाबा लोकांक कितें तरी जाय म्हणून. सर तुमी मिलिंदाक कित्याक सपोर्ट करता? तो बी इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट. इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आयज आमच्या मयान भरपूर सपोर्ट आसा आनी आमी खास करून तांकां सपोर्ट करपाचें कारण म्हणजे ते फक्त निवडणुकी पुरते हांगा येवंक ना. गेलीं जवळ जवळ 9 वर्सां ते सामाजीक क्षेत्रान वावुरतात आनी खास करून तेंच्या फाटल्यान रावपाचें कारण म्हणजे तांकां भुरग्यांचो जो फ्युचर आसा त्या फ्युचरा विशीं तेंच्यांनी खूब कितें चिंतलेलें आसा. फक्त चिंतलेलेंच ना जाल्यार तेंच्यांनी काम करून दाखयलां. फॉर एग्जाम्पल तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार गेलीं 9 वर्सां जाले ते भुरग्यांक स्कॉलरशिपी दिता. दर वर्सा जवळ जवळ 2 ते 2.5 लाख
ते वाडटा, स्कॉलरशीप वाडटात, कळ्ळें? पॅरंट्सांकूय मोमेंटो दितात आनी अशें करून ते प्रोत्साहन भुरग्यांक दिता, खास करून शैक्षणीक क्षेत्रांत. कारण तेंच्यांनी खूब त्रास काडल्या शिकपाक. हे त्रास जे आसा ते ह्या भुरग्यांक सहन करचे पडोंक जायना, म्हणून ते वावुरतात. मेन मिलिंद सराक सपोर्ट करपाचो रिजन म्हटल्यार तेंचें विजन जे युथा खातीर आनी जे हांगासल्या मयेच्या जे लोकल्स आनी युथा खातीर आसा ते तेंचे इतलो क्लियरली विजन मांडपी आमकां फर्स्ट टायम इतलो बरो कॅन्डिडेट मेळ्ळा. मयान सगळ्यान व्हडलो प्रॉब्लम आसा तो अनएम्प्लॉयमेंट. शिकपी खूब भुरगे आसा, इवन म्हाज्या सारके अशे खुबशे शिकलेले भुरगे आसा. कामाक आमकां एटली वेळ ना, नाजाल्यार तेज्या पयस वचचें पडटा. हांगासल्यान देड वर तरी वचपाक लागता, 1-1.5 वर सगळ्यांक लागतात. कित्याक हांगासर कांय सोय ना कामाक वचपाची ऑर बऱ्या पोजिशनाची. जो सॅलरी मेळटा तातूंतली अर्दी तरी पेट्रोलाकूच वता. मागीर हांगा फेरये कडेन कितलो प्रॉब्लम जाता तो तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. आतां हे सगळ्यांचें सोल्युशन दिवपी मिलिंद सर वन ऑफ द फर्स्ट आयलो जो बेधडकपणे सांगता की आपूण येयलो जाल्यार विदीन फर्स्ट 5 years हांगा एक फूल फ्लेज इंडस्ट्री अशी जातली, भितर 1 ते 2,000 लोकल्स आनी लोकल यूथ हे तितून जॉब लागतले. सेकेंड म्हटल्यार ग्रावंडाचे, हांगासर खूब भुरगे खेळपाचे म्हणजे खूब इंट्रस्ट आसा, पूण जे ग्रावंड आसा पळय एकदम अंडर डेवलप्ड आसा. काय थंयसर फ्लड लायटाची सोय ना आनी म्हणल्यार टफ ना काय ना. मिलिंद सरान ते एक सांगलें की एवरी सिंगल पंचायत हितून एक सुसज्ज असो ग्रावंड वीथ फ्लड लायट, वीथ व्हॉलीबॉल कोर्ट हो फूल एक कॉम्प्लेक्स जातलोच हे तेंची गॅरंटी आसा. मिलिंद भाईचे प्रचाराक सद्या आमी मयान भोंवता आनी पळयता की बाबा गेली 20 वर्सां 15 वर्सां जे रस्ते आसलेले पळय ते रस्ते तशेंच आसा. 20 वर्सां पयलीं आमी कितें म्हणटाले, तूं वाळपयचो रे. आनी जर आयज वाळपय वचून जर आमी पळयता न्हू, थंयसरले रस्ते सामके एकदम हॉट मिक्स चकाचक, हॉस्पिटलां थंयसरली सामकी एकदम बरी, थंयसरल्या लोकांक प्रत्येक घरान 2-2, 3-3 अश्यो नोकरी आसा. आनी तेच आयज जर आमी अशें पळयता जाल्यार लोक कितें म्हणटा, तूं मयेचो रे, तो रे तुमचो आमदार रे, असलीं उतरां आमकां आयकूंक येता. हेजें कारण कितें तर आमी न्हू जाल्ले आमदार निवडून दिल्या गेलीं 15 वर्सां. गेलीं 15 वर्सां तें कितें केलां, लोकांक एक तर पयशे दिवप आनी ते पयशे दिल्या उपरांत मागीर ते निवडून येयले उपरांत कितें म्हणटा, आमी तुमकां इतले लाख दिल्या मरे, तितले लाख दिल्या मरे, तूं आतां खंयच्या तोंडान नोकरी मागता. अशें म्हणून ते आपलो दीस काडीत आसा. 15 वर्सां हेंच्यांनी कितें केलां, आपलीं घरां भरल्यां आनी लोक जे आसा पळय न्हू ते लोक तशेंच आसा. लोक पिशे काय त्याच पार्टी फाटल्यान धांवत आसा. पण तुमी स्वताचे पयलीं पळया, खंयचीय व्यक्ती तुमचे खातीर बरें कितें करतलो. हे 15 वर्सां जे गोवोरमेंट हेंच्यांनी हें केलें, म्हणजे सत्ता भोगली मयान, तेंच्यांनी फक्त आपलें पळयलां आनी आपले कोण कार्यकर्ते आसा तेंची घरां भरल्या आनी हेज्या पलीकडे तेंच्यांनी कांयच करूंक ना. आनी हो डेवलॉपमेंट जो म्हणटा पळय न्हू, हो लोकां मेरेन डेवलॉपमेंट कांयच पावोंक ना. आमकां तरी कांयच दिसना की आशा आतां फर्स्ट टायम अशी आशा जाल्या की मिलिंद भाई जो आसा हो कितें तरी करतलो ह्या मया खातीर. हेजी उदरगत जावं आमी एक सुवर्ण दिवस म्हणटा पळय न्हू, तसो आमच्या खातीर मया खातीर येतलो हे आशेन आयज जरी आमी स्वताहून जरी सेल्फ डिफेन्स आसले तरी आसतना मयाचे बऱ्या खातीर कितें तरी भोंवता. तुमचें विजन कितें मय मतदारसंघा खातीर आनी खास करून अशे खंयचे गोश्टी आसतले जे तुमी मॅनिफेस्टोन घालतले. मय मतदारसंघा खातीर आमचो जो विजन डॉक्युमेंट आसा आनी जो मॅनिफेस्टो आमचो आतां इलेक्शनाक येतलो, हो मॅनिफेस्टो आमी असो तयार केला जो मॅनिफेस्टो म्हाका दिसता पयले फावट 100% कंप्लीट जातलो. मॅनिफेस्टो करप ही एक इलेक्शनाची स्टायल जाल्लेली आसा, फॅशन जाल्लेली आसा. आनी फॅशन म्हणजे कशें तर मॅनिफेस्टो क्रिएट करता, तो मॅनिफेस्टोन अश्यो गोश्टी घालता ज्यो तांकां खबर आसता जावच्यो ना आनी त्यो लोकां फुड्यान व्हरता. लोक ते वाचता, पळयता आनी डस्टबिनान उडयता आनी 5 वर्सां सोंपल्यार तांकां ती याद नासता आनी तितूंतल्यो एटलिस्ट 30% सुद्दां कामां जाल्लीं नासता. आमचो जो मॅनिफेस्टो आसा हो मॅनिफेस्टो आमी अशें म्हणटा लोकांक की तेंच्यांनी तो तसोच दवरचो 5 वर्सां. आनी आमचो मॅनिफेस्टो आसा पळय 5 वर्सां जाल्या उपरांत तेंच्यांनी काडून पळोवचो, तो मॅनिफेस्टो 100% कंप्लीट जाल्लो आसतलो. आमच्या मॅनिफेस्टोन प्रामुख्यान ज्यो आसा पळय, पयली म्हणजे भुरग्यां खातीर एम्प्लॉयमेंट. आतां एम्प्लॉयमेंट म्हणजे कशें मतदारसंघान एक बरी इंडस्ट्री येवपाक जाय.
ज्याचे थ्रू आमचे 1000-2000 भुरगे कामाक लागपा जाय हेजेर आमचें काम चालू आसा आनी तें जातलें. मतदारसंघान प्रत्येक पंचायतीनी एक बरें अशें ग्रावंड स्टेडियम भुरग्यां खातीर येवपाक जायो विथ मेंटेनन्स. आमी कशें हांगा ग्रावंड बेश्टो लेवल करता दिता तेका ग्रावंड म्हणिना, तें फक्त मैदान जालें बेश्टेंच. ग्रावंड म्हणजे थंय फ्लड लायट्स जावपाक जाय, थंय क्रिकेट फुटबॉलचें जालेंच प्रामुख्यान, पूण थंय बाकीचे बास्केटबॉल म्हणा, हॉलीबॉल म्हणा हें जावपाक जाय. थंय बाकीचे वॉकिंग ट्रॅक जावपाक जाय. म्हणजे सांजच्या टायमार थंय सबंद गांवाचे जे लोक आसा हांकां अशें दिसपाक जाय की एक अशें ठिकाण आसा ज्या ठिकाणार सगळे वचोन आपलो एक बरो टायम स्पेंड करपा खातीर तांकां ती जागा आसपाक जाय. आमचे जे हेल्थ सेंटर आसा हे आमच्या प्रत्येक पंचायतींनी आसा, पूण तुमी वचून पळयात त्या हेल्थ सेंटराची परिस्थिती कितें आसा ती सगळ्याच पंचायतीची. ती हेल्थ सेंटरांक बरें रिडेवलपमेंट जावन त्यो वयर सरपाक जाय, बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर येवपाक जाय आनी थंय फेसिलिटी सगळ्यो आमच्या लोकांक मेळपाक जाय. प्लस आमी एक मोबायल क्लिनीक प्रपोज केल्या. मोबायल क्लिनीक जी आसतली ही सुसज्ज म्हणजे एअर कंडिशन आसतली भितर, सगळे डॉक्टर बसपाक मेळटलो भितर आनी तो प्रत्येक आमच्यो 7 पंचायती आसा, आमचे कडेन 7 दीस आसा. ती मोबायल क्लिनीक 7य दीस पंचायतींनी भोंवतली, एक पंचायतींनी एक दीस आनी वॉर्ड वायज वचोन ती लोकांक फेसिलिटी थंय दितली. हें जालें जाल्यार लोकांक खूब असो बेनिफीट जावं शकता तेजो. आमचे पंचायत स्पेसिफीक जे प्लॅन्स आसा, आतां चोडण पंचायत आमी ब्रीज प्रपोज करूंक ना. कित्याक ब्रीज जर आमी प्रपोज म्हटलो न्ही, सपोज आतां की हांव ब्रीज हाडटा जाल्यार तो 5 वर्सान शक्यतो मे बी जावपाक शकना. आमी सुद्दां निवडून येयले जाल्यार कित्याक ती लँड एक्विजिशन जी चोडणां आसा पळय ही खूब कॉम्प्लिकेटेड गोश्ट आसा. खूब जाणांक अशें दिसता की आपूण ब्रीज बांदता ओके ब्रीज प्रपोज केलो आनी ब्रीज जालो, अशें जावं शकना. ब्रीज जर जातलो जाल्यार सगळ्यान परस म्हत्वाची गोश्ट जमीन एक्वायर जावपाक जाय. आनी चोडणाच्यो जमिनी आसा पळय ह्यो सगळ्यो सगळ्यान परस मये मतदारसंघान कॉम्प्लिकेटेड जमिनी ज्यो आसा ह्यो चोडणाच्यो आसा. आनी कॉम्प्लिकेटेड म्हणजे कश्यो तर तुमी पळयलें जाल्यार एक अशीं घरां आसा जी पोर्तुगीज टायमा वयलीं घरां आसा, तेंचे ओनर्स जे आसा हे खंय तरी देशा भायर आसा, युकेक आसा आनी पोर्तुगालाक आसा, स्पेनाक आसा आनी तेंची फॅमिली ट्री येदी मोठी जाल्ली आसा की सपोज कोणी तुमकां परमिशन दिलें किंवा विकलें सुद्दां तें जाल्यार कोण ना कोण तरी फॅमिली ट्रींतल्यान लिटिगेशन जर घालीत जाल्यार परत तें स्टॉल जावं शकता. तेका लागून ब्रीज हो येतलो, पूण आमी ब्रीज हाडपाचो प्रयत्न करतलो, पूण आमच्या प्रपोजलान ना तो. पूण आमच्या जाहीरनाम्यान आसा आमी 2 नेवे जेवटी बांदून थंय 3 रोरो फेरी घालतले, जेच्या थ्रू एक्झिस्टींग फेरी 5 आसा त्यो उरतल्योच प्लस 3 रोरो घातल्यो जाल्यार सगळो आमचो जो लायन लागता पळय तो इश्यू सॉर्ट आवट जातलो. मया गांवान आमी बसलेले, मया इवॅक्यू प्रॉपर्टीचो इश्यू आसा. ज्यो सनदी दिल्या ह्यो क्लास 2च्यो सनदी, बी क्लास 2 क्लासच्यो सनदी दिल्ल्यो आसा. ह्यो ज्यो आसा पळय ह्यो ऑफकोर्स सनदी सगळ्यांक मेळपाक जाय, पूण हेचेरूय कायद्यान दुरुस्ती जावन विधानसभेन तें मांडून ह्यो सनदी ज्यो बी क्लास आसा पळय एटलिस्ट घरा पुरत्यो सद्या त्यो क्लास एच्यो सनदी जावपाक जाय, तेजेरूय आमी काम करतले. जे मायनींग डिपेंडंट हांवें ऑलरेडी सांगलेल्या बरोबर तेजो हांव परत विशय घेयना. खुबशे अशे आतां खोर्जुया ब्रीज आसा, तो बारीकसो तो एक्चुली प्रपोजल जाल्लो खंय 7 कोटीचो खोर्जुया आनी शिकेरी, पूण फायल वयता पूण ती फायल पास जावन येवन तेजें एप्रुवल मेळना आनी पयशे गव्हर्मेंट आमच्या मतदारसंघाक दिना म्हणच्या परस आमचे जे आमदार आसा पळय हांकां ते हाडपाक कळना. सी सरकारा कडेन भरपूर पयशे आसा, मतदारसंघा खातीरूय खुबशे बजेट आसा, पूण हें सगळें जें बजेट आसा हें सगळें आमच्या लोकां खातीर हाडपाचें जें काम आसा पळय हें विधानसभेन आमच्या आमदारान केन्नाच केलें ना. गेलीं 15 वर्सां तुमी घेया, आमचे 3 आमदार जाले, 2 टर्म एकट्याक मेळ्ळे आनी 1 टर्म दुसऱ्याक मेळ्ळो. आतां हें 15 वर्सांचो तुमी पळया, ह्या 15 वर्सांक आमच्या आमदारान विधानसभेन आमच्या मतदारसंघाचे कितले प्रश्न मांडल्या आनी कितले आमच्या खातीर कायदे केल्या? 0 केला, 0 केला. म्हणजे आमच्या आमदारांक खरोखर त्या आमदारकीचें पद जें आसा पळय ह्या पदाचो वापर लोकां खातीर कसो करप हें खबरूच ना. आनी हें जर तांकां कळलें न्हू जाल्यार मतदारसंघाचो विकास जो आसा पळय हो असो दिसचो नासलो. कितें तरी वेगळेंच पिक्चर आसतलें आसलें मये मतदारसंघाचें. मये मतदारसंघाची एकदम सगळ्यान परस वर्स्ट सिच्युएशन हेंच आसा की आमकां फक्त आनी फक्त मोने आमदार मेळ्ळेले आसा आनी ज्या परिस्थितीन राजकारण चलता त्या परिस्थितीन जर आमच्या सारको मनीस निवडून येयना जाल्यार फुडलीं 5 वर्सां मोन्याचेंच राजकारण मये मतदारसंघान जातलें. तुम्ही जेन्ना खूब फावटी म्हणटा की इंडस्ट्रीज म्हणटा, पूण तुमी पयला आसले गोंया भितर चडशे इंडस्ट्रीजांक अपोज जाता.
बिकॉज ऑफ पोल्युशन्स आनी कितें सो तुमी हाडटना कसले इंडस्ट्रीज हाडटले हांगा पळय ओपोज जाता हें कित्याक तर जे आमचे लोक आसा पळय ह्या लोकांक त्या इंडस्ट्री बद्दल सांगलें वचना की बाबा तेजो बेनिफीट कितें जातलो सी गोंयान आमकां एक संवय आसा कितेंय बरें येतलें जाल्यार आमी अपोज करता गोंयान आमच्या भुरग्यांक जॉब जाय फॅक्टरी नाका गोंयांक बरें शिक्षण जाय IIT नाका कितें कसलोय नेवो डेव्हलपमेंट रस्ते किंवा हायवे जाय पूण घरां उडयल्ली नाका हें आसाच पूण ह्यो सगळ्यो करून सुद्दां लोकांक एकी कडेन घेवन लागीं करून तेंचो प्रश्न सुटावो करून प्रोजेक्ट्स येता आमचे मतदारसंघान 7 पंचायती आसा ह्या 7 पंचायतींतल्यो 4 पंचायतीन इंडस्ट्री येवं शकना पिळगांव शिरगांव आनी नारव्यां ह्यो ल्हान पंचायती हांगा जागो ना चोडण पंचायत आसा थंय इंडस्ट्री हाडपाक जायना सलीम अली बर्ड सँच्युरी आसल्या कारणान थंय एनवायरमेंटली सेन्सिटीव आसा तो एरिया आमचे कडेन उरल्यो 3 पंचायत मया वन माळिंगे कुडचेरे आनी सरवण कारापूर विठ्ठलापूर आनी ह्या तिनूय पंचायतींनी कस्टोडियन म्हणा किंवा सरकारी जमीन आसा लाखोनी स्क्वेअर मिटर ती जर जमीन एक्वायर केली कन्वर्ट केली तेजो झोन चेंज करून इंडस्ट्रियल झोन केलो थंय इन्फ्रास्ट्रक्चर जर दिलें रस्त्याचें नेटवर्क दिलें बरें म्हणजे रस्त्याचें नेटवर्क म्हणजे कशें आमचे 6 मिटरचे रस्ते हांगा जर कंटेनर येयले इंडस्ट्री खातीर जाल्यार सगळे रोड ब्लॉक जातले सो हें जावपाक जायना बरे डबल लेनचे प्रॉपर हे येवपाक जाय रस्ते लायटीचे कनेक्टिविटी जावपाक जाय ट्रान्सफॉर्मर्स नेवे येवपाक जाय उदकाची कनेक्टिविटी जावपाक जाय आनी हें सगळें जाल्या उपरांत गोंयान कितलेशेच अशे FMCG किंवा फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री येवपाक तयार आसा जेचे करून आमचे 1000-2000 भुरगे कामाक लागतले इंडस्ट्री IT पार्क करून गोंयान खूब बोवाळ जालो हांव निवडून येयल्या उपरांत म्हाजो प्रयत्न आसतलो एटलिस्ट एक इंडस्ट्री 5 वर्सान येवन प्लस हांव IT पार्क आमच्या मये मतदारसंघान हाडपाचो प्रयत्न जातलो म्हाजो आमकां अशें दिसता की मया ITया कशी येवं IT पार्क कशी जावं शकता मयान जर IT पार्क जावं शकना जाल्यार वाळपय IIT कित्याक जावपाचो प्रयत्न जाता म्हणजे मया वाळपय तर मया परस पयस न्हू म्हणजे मयाय जावं शकता आनी जर सांखळे जर गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट कॉलेज येदी मोठी पणजेच्यान हाडून ती सांखळे व्हरों शकता जाल्यार पणजे जो IT पार्क जेका विरोध जाल्लो तो हांव मया कित्याक हाडूं शकना आनी तो हाडच्या पयलीं आमच्या भुरग्यांक ट्रेनींग जावपाक जाय IT म्हणजे अशें न्हू की बाबा तें शिक्षण म्हणजे कोणी तरी डॉक्टरेट करपाची गरज ना इवन सादो 10वी पास जाल्लो भुरगो सुद्दां ताका बरी जर ट्रेनींग दीत जाल्यार तो IT जॉब मेळों शकता ITक तशें बेजीक क्वॉलिफिकेशन कांय ना तुका जर कंप्युटर फ्रेंडली आनी तुका प्रोग्रामींग करूंक मेळटा कळटा आनी तेजें प्रशिक्षण तूं घेत जाल्यार यू कॅन बी अ थिंग आतां IT जे तुमी सगळे टॉपर्स जे पळयल्या जेंच्यांनी नवो आपलो स्टार्टअप केला हेंचें क्वॉलिफिकेशन पळया न्हू चडशे लोक आसा हे 10वी सुद्दां शिकूंक ना भुरगे तेंच्यांनी केन्ने मोठे कोट्याचे बिझनस तयार केल्ले आसा स्टार्टअपच्या माध्यमांतसून आणि त्यांनी स्टार्ट सुद्धा ते गॅरेजी तशें एक्झॅक्टली सो करपाक खूब गोश्टी आसा पूण करपाक कसलीय गोश्ट गेलो जाल्यार तुमकां गायड करपी बरो मनीस मेळपाक जाय मतदारसंघान बरो मनीस गायड मेळपाची 15 वर्सां जाली वाट पळयता आमच्या रुपान तो मेळटलो आनी लोक आमकां निवडून हाडटले हें आमकां कॉन्फिडन्स आसा आनी आमी ह्या मतदारसंघान विजय जातलो हेजेरूय आमकां कांय डावट ना हांव सिटींग पंच आसा म्हणजे लास्ट 10 वर्सां डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत जर उलयत जाल्यार डेव्हलपमेंट म्हाज्या वाड्यार हांवें ऑलमोस्ट कंप्लीट केलें म्हाका युवकांचो तेंच्या घरांच्या आवयंचो असो प्रश्न आहा की हे सगळे डेव्हलपमेंट पळोवन आमचें पोट भरतले काय ते डेव्हलपमेंट तर आमच्या पोटाक ना जाल्यार डेव्हलपमेंट पळोवन आमी जिते उरतले हो एक भाग जाला दुसरी गजाल कितें जालें आसा मयान जितले येयले आमचे कॅन्डिडेट ते केन्नाच खरें उलोवंक ना आमी वोटर आमी तुमचेर विश्वास दवरता तुमी आमचे कडेन जर जितले खरें आमचे नोकरेचें काम ना जाल्यार कोता येता पूण आमचे कडेन तुमी आमकां एक रिस्पॉन्स असो दिवपाक जाय की आमकां विश्वास पडपाक जाय आमचें काम जाता काय ना जायना जायना पूण ताका 5 वर्सां लोळोवन दवरप ही खंयची ह्या युथांक 5 वर्सां तांकां तुमी त्रास करता तुमचे आशेचेर ते जगता आयज फॉर एग्जाम्पल हांवूच एक पंच आसा म्हाजी भुरगीं तीग जाणां ग्रॅज्युएट आसा एक म्हजो चेडो फिजिकल फिटनसान बरो पावरफूल आहा तेणी सगळे हेका तो पास जालो 1 वर्स तांच्यांनी ते हेजी ट्रेनींग केली आनी नंबर 1 तो पास जालो फिजिकल फिटनस म्हाजे कडेन व्हिडियो आसा हांव गेल्लो शूट केल्लो जाल्यार त्या 14वी शिकलेल्या भुरग्याक हे 34 मार्क घालता आनी ताका फेल करता फायनली सर म्हाका सांग हे आमची यूथ आसा पळय न्हू हेंची तर आमी अशी वाट लावंक लागले असो गव्हर्मेंट जाल्यार फायनली ते यूथ वयतले खंय आनी तुमचो प्रश्न आहा कित्या खातीर सपोर्ट केलो जाल्यार आयज मेरेन मया गांवांत जितली ही घाण जाल्या ती घाण साफ करपाक कोणूच पोवचना म्हणटात न्हू कितें संभाव आमी युगे
केन्ना तरी एक अत्याचार असे घडत रावले का कोणाच्या तरी रुपान एक श्रीकृष्ण येता. ते मिलिंदाक आमी त्याच रुपान पळयता आनी तो ह्या मया कॉस्टुडेंचो अशी हें भाशणां खूब जालीं अमित शहाची आनी कोणाची ती पळोवन आमी म्हातारे जाले आनी आमचे भुरगे बीन आतां म्हातारे जावपाच्या लायनीर पावले. इतले पयसून हांकां ते हाडून हांगासरली गोंयची हिस्ट्री सांगपाची गरज ना. ते अमित शहा म्हूण आनी कोण म्हूण आमच्या गोंयच्या लोकांक आमी वळखात आनी आमच्या गोंयच्या लोकांनी आमकां विजन आनी आमकां कितें तें प्रॉपर वेन आमकां पावोवपाक जाय. तांकां कळपाक जाय आमच्या लोकांची कितें डिफिकल्टी आहा. आतां आमच्यो डिफिकल्टी आसा ते अमित शहा जावं आनी कोण व्हडले व्हडले लिडर येतात नितीन गडकरी तांकां खबर आसा तांकां खबर ना. पूण ते कित्या खातीर घेता म्हणजे तांकां कॉन्फिडन्स ना ते जिखतले म्हणून. एक्चुली कितें आतां सबंद गोंयांत जालेल्या एंटी BJP हे जे जितले हांगासर आमदार येवन बसल्या तेंचे कितें आसा तेंके पयलीं पसून तेंच्या पोटाक कितें हें लागोंक ना. हो मिलिंद जो आसा हो म्हाज्या वांगडा शिकतालो आमची कितें परिस्थिती दोगांची आसलेली आनी आयज तो खंय पावला. ताका ह्या फिल्डान येवन ह्या जनतेची सेवा करपाची तेच्या मनान येयली त्या बद्दल हांव देवाक तरी हांव हें करता की ब्लेसींग म्हणटा की तेच्या मनान हें घातलें.